आयतार दीस हांव तांबडी सुर्ला हांगासर गेल्लो आनी तांबडी सुर्ला देवळा कडेन पावता थंय आयल्यान उजव्यान एक देवस्थान आसा तें म्हणटा तें बाराभुमी वेताळ बेताळ देवस्थान आसा आनी थंय वयच्या पयलीं मदीं एक न्हंय व्हांवता आनी ह्या न्हंये देगेर खुबशे लोक आसा जे डे आवट नाजाल्यार पिकनीक करपाच्या ह्या निमतान येता। सगळें बरें आसा पूण जेन्ना हांव थंय पावलो तेन्ना म्हाका पळोवन वायट दिसलें की जेन्ना हे लोक हांगासर पिकनीक नाजाल्यार डे आवट करपाक येता ते जो आपलो कचरो आसा तो कचरो ते थंयच साणून गेल्ले आसा। फूड पॅकेट्स म्हणा सोऱ्याच्यो बाटल्यो ह्यो म्हाका थंय दिश्टी पडल्यो आनी खूब वायट दिसलें की बाबा तुमी एन्जॉय करपाक येता पूण असो हो जो सैम आसा ताजो असो इबाड करचो न्ही, अशें ते दुशीत करचें न्ही, ह्या गजालीचें म्हाका खूब वायट दिसलें। आनी हांगासरले जे स्थानीक आमदार आसा तशेंच जे GTDCचे चेअरमॅन आसा गणेश गांवकार हांकां म्हाका जाप विचारची दिसली की बाबा तुमच्या वाठारान हें चल्लां तरी कितें। काल हांव जेन्ना बाराभुमी जंय देवस्थाना कडेन वता थंय एक न्हंय व्हांवता, तुमचे थंय गेलो थंय पळयलें की बाबा लोक येता ते बरें आसा पूण जर थंय पळयत आयज जर दशा थंय पळयत थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो कोयर जे फूड पॅकेट्स आसता ती हाडून उडयल्ली आसा। पळोवपाक बुरशें दिसता आनी मनाकूय वायट दिसता। तुमी थंयचे आमदार तुमी कितें एक्शन बीन घेवपाचें चिंतलां हाजेर? एक्शन म्हणल्यार पळय हांव सादारण थंय परत परत वयता आनी ही गर्दी जी पळय आसा न्ही लोकांची न्हावपा बिवपा येवपाची पावसाळ्याक ती शेनवार आयताराक चड आसता। हांव पावस कोमेस जावचे पयलीं पंचायती कडेन एक दीस उलयल्लो की हो विशय जो पळय आसा हो हांगा येवप ते बाटले उडयप सगळें कोयर घालप सगळो प्लास्टीक ओडप हेजेर कंट्रोल दवरीत जाल्यार पंचायतीन तांकां कितें कशें आसा की कोण एक दोन मनीस ते अपॉयंट करून हे सगळें कलेक्शनूय करप आनी तांकां असले गोश्टी पासून तांकां वंचीत कशें जातलें हेजेर कंट्रोल दवरप। आतां ही गजाल पळय जालें न्ही ती पंचायती कडेन काल सुद्दां विचारलें तांकां कितें जालें कितें केलें तुमी ते म्हाका सांगता तेंची कितें तरी एडमिनिस्ट्रेटीव डिफिकल्टी आसता ज्यो सगळ्यो एडमिनिस्ट्रेटीव डिफिकल्टी पळय आसा न्ही खंय खंय त्यो ओवरकम करपाची सरकाराच्या माध्यमांतल्यान म्हजी तयारी आसा। आनी हांव इतली तुमकां गॅरंटी दिता की ज्या जाग्याचेर पळय ह्यो गजाली घडटा त्यो कशा पद्दतीन कंट्रोल जातल्यो आनी त्यो 100% कंट्रोल करून ते स्वच्छ परिसर दवरून ह्या लोकांक आमी ही सुविधा जी पळय आसा निसर्गरम्य वातावरणांत वचपाची आनी एन्जॉय करपाची ती अवेलेबल करतात। तर जे गणेश गांवकार आसा तांचे कडेन उलोवन आमकां कळ्ळें की ते ह्या गजाली बद्दल सिरियस आसा आनी तांणी आमकां सांगलें की तांच्यांनी पंचायती कडेन तांचें उलोवप जालां तशें तांचे इन फ्युचर ह्या जाग्या बद्दल खुबशे प्लॅन्स आसा। म्हाका दिसता ते सिरियस आसा आनी आमी सिरियस जावपाची गरज आसा। जेन्ना आमी अशें खंयच्या वाठारान वता पिकनिकेक नाल्यार डे आवटाक ना जावं वॉटरफॉलाचेर आमी जर वता म्हाका दिसता आमी जो वांगडा कितें व्हरता तो जो कोयर जाता तो कोयर आमी परत आमच्या वांगडा हाडपाची गरज आसा आनी असो तो सैमार उक्तो सोडचो न्ही इतकेंच हांव लोकां कडेन मागता। आनी हांगासर म्हाका दिसता तुमी ह्या गजालीची नोंद घेतले। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.